बेतलांत जावपी डिफेन्स एक्स्पोक मडगांव भाजपा मंडळाचो तशेंच पुराय गोंयकारांचो तेंको आसा. कांय राजकारणी डिफेन्स एक्स्पोचो विशय घेवन राजकारण करता. डिफेन्स एक्स्पोक कायमचो गोंयांत जावचो ना. फक्त 4 दिसांचे एक्स्पोक लागून व्हड बोवाळ करपाची गरज ना. समेस्त गोंयकार हांचो पूर्ण पाठिंबो हो डिफेन्स एक्स्पो जो जावपाचो आसा ताका आसा. काही पॉलिटिसायज करपाक लागून काही मंडळी मुद्दमून तातूंत भितर पांय घालपाचे आनी बोवाळ करपाचो एक प्रयत्न करतात. खरें म्हणल्यार तांचे कडेन विशय कांय ना. सरकारान फाटल्या 4 वर्सांत जितली कामां केल्लीं आसात आनी त्याच बरोबर गोंयची सरकाराची तिजोरी खातीर जी खरें म्हटल्यार एक आव्हान आशिल्लें, मायनींग बंद जाले नंतर एक चॅलेंज ती की सगळे गोष्टी मुखार व्हरप, डेव्हलपमेंटल एक्टिविटी आसतल्यो त्याच बरोबर बाकीच्यो गजाली ह्यो सगळ्यो फुडें व्हरत सरकार 4 वर्सां आतां पूर्ण करता येणाऱ्या 4 दिवसांत. आनी तातूंत भितर गोंयच्या डेव्हलपमेंटाच्या हातूंत भितर आनी एक भर पडटा. हो एक्स्पो बेतलांत जाल्यार दक्षिण गोंयच्या लोकांक तशेंच हॉटेल धंद्यांक ताचो फायदो जातलो. डिफेन्स एक्स्पो जाता ती सुवात गोंय IDCची आनी ती सरकाराच्याच ताब्यान उरतली. लोकांनी गैरसमजूत करून घेवची न्हय. जाय जाल्यार आपूण सगळ्या लोकां कडेन उलोवपाक तयार आसा अशें फातोर्डा भाजप मंडळाचे सरचिटणीस आदले आमदार दामू नायक हांणी सांगलें. सरकारी जाग्यान हो येदो व्हडलो एक्सपोजिशन जो येता तातूंत भितर थंय कितें करचें कितें ना करचें हातूंत भलतेच कोण तरी तातूंत इंट्रस्ट घेवन ताचो बोवाळ घालतात हें चुकीचें आसा. स्थानिकांक रोजगार जाय, स्थानिकांक काम जाय, त्याच बरोबर नव्यो नव्यो उपलब्धी लोकांक मेळपाक जाय. आमी दक्षिण गोंयांत सदांच बोवाळ मारीत आसता की हॉटेल्स आसा, इंडस्ट्री, टॅक्सी इंडस्ट्री हांचे खातीर काम मेळना कारण जो कोण ट्युरिस्ट येता तो उठ्ठा आनी नॉर्थाक वता म्हणटा. पण एक एडवांटेज अशी आसा की ह्या एडवांटेजीक लागून एक म्हयनोभर आमकां सावथ गोंयान जे हॉटेलियर्स आसतले आनी बाकीचे सगळे लोकां खातीर हें एक इकॉनॉमी टर्न जावपाचें एक साधन मेळ्ळां. 400 कोटीची जवळ जवळ उलाढाल थंय आसतली. आयडेक्स गोवा खातीर मडगांवच्यान मंदार नायक.